साद्या काळाचो 28वा इतर जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 28व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर्व वाचपां आमकां पवित्र सभेंत सर्वांक आमंत्रण आसा म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. देव सर्वांक ताच्या सर्गींच्या जेवणाक आपयता आनी राखून रावता. तो आमचो देव जावन आसा. देखून आमकां सर्वांक बरेंच तो आशेता, पूण आमी ताचे आपोणे स्विकार करता. जो देवांक ताची मोगाची परजां जावन ताणें वेंचून काडलें, पूण तांणी ताचो सांगात सांडलो. देखून देवाच्या राज्यांत रिक्षें सोपाण देखूंक नातल्या रस्त्यांनी आनी बिदींनी आसल्यांक आमंत्रण फावो जालें. देवाचे आपोवणे आमकां ताचें देणें जावन आसा. आमी ताच्या आपोवण्याक योग्य न्हय, पूण तो आपल्या उदारपणान ती आमकां दिता. आमी नवे इस्रायल आनी विंचलेली परजां जावन आसा. पवित्र स्नाना मुखांत्र आमी ताचे आपोवणे स्विकार केला. देव आमचे तावन निस्वार्थी सेवा आनी जिणेंत प्रमाणीकपण आशेता. तर आमच्या आपोवण्याक विस्वासी रावूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. दोंगरार जेवण तयार केलां म्हणलें निदर्शन वापरून इजाया प्रवादी सर मनशांच्या सोडवणे विशांत उलयता. देव सर मनशांक जेवण तयार करतलो आनी तांची दोळ्यांतलीं दुकां पुसतलो म्हणलें कळयता. देवाच्या जेवणांत भागीदार जावंक ताचेंतय आनी एकामेकांतय आमी एकवटान जिवंक उलो दिता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. सांपावलाक देव ताका बळ आनी धैर्य दिता आनी ताच्या आदारान सरसंगती करूंक तो सकला म्हणली खात्री ताका आसा. आनी ताच्या समुदायातावन ताका लाभल्या सबार देण्या पासून देवाक तो उपकारी मनाचो जावन आसा. देव आमकां ताची हातेरां जावन ताच्या सेवेक वेंचता म्हणलें स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. जुदेव आनी विशेश तरान फारिजीव तांच्या संततीतावन मेस्साया येतलो आनी सर्गा राज्यांत तांकां मात्र विशेश जागो फावो जातलो म्हणली तांची पातळी जावन आसली. पूण कोणाक देवाच्या राज्यांत जागो फावो आसा म्हूण उगडापी करची ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या राज्यांत हर एक मनशांक अवकाश आसा म्हणलें समजून सर भावार्थी लोकांक तांचें जिवीत मन परिवर्तनाच्या आनी पेल्या सेवेच्या स्पिरितान जिवंक तांकां प्रेरीत करीचें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारी सेवा सर्गीन जिविताक आदार म्हणलें समजून निस्वार्थी मनोभावान भरून सर जाती कातीच्या लोकांच्या बरेपणा पासून वावरूंक आनी देशांत शांती समाधान स्थापन करीशी वावरूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या अनाथ्यांनी पिडेस्तांनी आनी विविध समस्यांक वळख जाल्ल्यांनी तुजेर बर वचून जिवंक तांकां धैर्य दी. कश्ट आनी दूख जिविता येवचें म्हणलें समजून जिवीत तुजेर बर वचून जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी येवजणांनी जिविता उद्देशाचेर केंद्रीकृत जावन जिवीत दैवीक शगुणांनी नेटोवन आपलें जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, ह्या संभ्रमांत हजर आशिल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमचे आपोवणे आनी मिसांव समजून संवसारीची सदां पेल्या सेवेंत खर्चूंक आनी फिरगस कुटुंबांत मोग मैपास बोगसाणें आसा करूंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.